जर ते घाई गडबडीन आसत, जर ते कायद्याच्या भायर आसत किंवा शॉर्ट टायमाचे जर आसत, शॉर्ट टायमाचे म्हणजे फुडलो विचार न करता आताच्याच विचार करून समजा जर एखादे काम करत आसत जाल्यार बिचोली बचाव अभियान नक्कीच तेचेर बोट दवरता. सुधारप ही संस्कृती आणि चूक परत मुद्दाम करप ही विकृती. तर दिवचलचो विकास साधताना किंवा विकास करताना फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून विकास करपाची गरज आसा हे नगरपालिकेन लक्षांत दवरचें आणि त्यानुसार जे कितें हेच्या फुडें काम करतले ते काम तेंच्यांनी हातीन घेवचें. बिचोली बचाव अभियानान बाजारान उबे केल्ल्या गाळ्याच्या संदर्भान विशय हातान घेतलो आणि हे बेकायदेशीर गाळे आज नगरपालिकेन काडलेले आसा. तो चीफ ऑफिसर, तो एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर अशें आमी सगळे मानता. ते गाळे काडपाचें काम जे केलें पळय त्या बद्दल सगळे बिचोली बचाव अभियानाचे कार्यकर्ते आणि आमचे सगळे समस्त दिवचलकार भाव तेंचे अभिनंदन करतात.